एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आंबेली वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी साऊथ गोवा. काल हांवें एक ट्वीट वाचिला सार्जिन बाबालो दॅट ही इज आर्किटेक्ट ऑफ मोपा एअरपोर्ट म्हणतो आणि सब ट्वीट करतो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दाबोली म्हणून. बरं सार्जिन बाब तुगे ट्विटाचे दाबोली एअरपोर्ट चालू उतलो. अरे तुवें पयलीं चिंतू जाय आसलें हो एअरपोर्ट हाडटा तो तूं आर्किटेक्ट जाय तूं ते आर्किटेक्चर करता तो तुवें चिंतू जाय आसलें मुखार कितें जातलें हो ना जायच ना तें. 2000 तातूंत तुमगे सरकार आसलो सेंट्रलाक आणि दे हॅड गिवन यू द ऑप्शन that you want the airport at Kitol in Chepe Taluka near Babu Kawlekar place that side or in Mopa. तुम मरे मोपा ऑप केलो तो कितें ऑप केलो तो आमी सगळे जाणाय. 3,000 आणि लाखान जमीन घेवन दवरले तुमी. अरे 2000 लेटर आमकडे थंय हे लेटराचे बरयलो हा 2000 एअरपोर्ट जरी तर मोपा कमिशन जायत जाल्यार दाबोली विल सीज टू बी द ऑपरेशनल फॉर सिव्हिलियन म्हणून. That is the letters which are there written by the central government under secretary in Demi. आणि मागीर आमकां 2010 आनी एक लेटर घायलोली ओमा आनंद म्हणटाय तेणे अंडर सेक्रेटरी दॅट दाबोली विल कंटिन्यू म्हणून. म्हणजे 10 वर्सांनी क्लोज चेंज जालो आतां आनी 10 वर्स गेले जाल्यार तूं म्हाका सांग आनी मागीर 2020 तुवें कितें चॅक केलां प्रोविजन केलां ओ क्लोज एड केला आतां बिकॉज दॅट टायम युअर गव्हर्मेंट होते आनी गव्हर्मेंट दुसरो जाला. दे कॅन ब्रिंग नोटिफिकेशन चेंज द एक्ट विदिन ओवरनायट जाल्यार तुवें कितें चोयलां आतां तुवें एड केलां थिंगा दॅट यू आर ट्रायंग टू ट्वीट. You should have seen all these provisions whether they are being done or not as an MP. To South Goa MP mare and you are tweeting about being proud about the airport coming in the North Goa, which is so disastrous for the people of South Goa. Imagine people from Kankan, Madgaon, Fondia, Vasco, Asalna. आम केसले त्रास जातले ते तूं जाणा मोपा एअरपोर्टार वचोन येवपाकू. एको सुमार आम पुना देव वचोन जाय तूं काणकोणसान तेगे काणकोणसान फ्लायटान पुना वचोन तो पावत म्हळ्यार तेगे घरा कडेन पुना मोटरान तेज्या पयलीं पावतले. बट दॅट इज ऑल सेड एंड डन. पूण तूं ट्वीट करता ना हॅव यू गॉट सम डॉक्युमेंटेड एविडन्स वेदर दीस गव्हर्मेंट हॅज एडिड दॅट प्रोविजन. डोंट टेल मी वॉट द मिनिस्टर्स कम एंड दे गिव्ह ट्वीट्स हियर. ते वर्बल मीडिया सांगत ते सांग डॉक्युमेंटेशन तुका हांव जाल्यार दाखय. जरी तर यू शो मी द डॉक्युमेंटेशन इन दीस 1 year दॅट प्रोविजन हॅज बीन मेड फॉर दाबोली एअरपोर्ट हांव तुगे घरा कडेन दिम माता नाजाल्यार हांव तुका डॉक्युमेंट दाखयता इन द 2000 दॅट इट वॉज क्लियरली मेन्शन दॅट दे वील नॉट कंटिन्यू द दाबोली एअरपोर्ट. आणि मागीर प्रेशर बिल्डअप जालो ते सोले तेतून तुमी सेकंड लेटर घाल्या आनी तेजे घायलो दाबोली वील कंटिन्यू. अरे तूं आमगेलो साऊथ गोवा MP तूं आर्किटेक्ट जातो आमगे साऊथ गोवान तूं एक इंजिनियर तरी जावं मरे. साऊथ गोवा यो मरे केन्नाय तूं इलेक्ट जाल्यार तुजे आय हॅव नेवर सीन यू इन फ्लॅश अँड ब्लड आज देखून. केन्नाय तूं फॉर एक्झाम्पल हांव वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं केन्नाय जनरल पब्लिका येन तरी मेळ्ळा. तुगे पागरावन हाफ ऑफ युअर सॅलरी तुवें आमकां वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें कोण दिलां दाखय म्हूण तुका तूं दाखय ना. तूं सांगो तूं गरज ना कोणाक कांय दाखोवपाचें आपूण कितें करतें कितको जातलें. तूं चोय आमकां हे आतां त्रास तो जालेच पूण तूं आतां फोटींग पण कोत म्हूण राग येता ना. तूं ते गिडियो लिगलायज कोत पड म्हूण सांगतालो फोटींग पोणाक केसो तूं फोटींग पोणा तो हे मोपा एअरपोर्टाचेर कोता येता ट्वीट मारता नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दाबोली म्हूण. अरे when you are in power you did not bring in black and white in return आणि आता when you are not in power you are giving tweets. तू तुगले काम कर रे. आमगे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बाथरूम एक टॉयलेट कापूस रे कापूस केला कापूस तरी आयटे MP फंडाचे जावं तुगेले इन्फ्लुएन्स यूज करून काय ना. आणि यू आर बिंग द आर्किटेक्ट ऑफ मोपा एअरपोर्ट म्हणतो तुझ्या गावात किती जाते तू खबर असता मरे.
अरे तुका खबर ना ते ओल्ड गोवा कितें जालो ते तो इल्लिगल बंगलो येयलो तो तेतून तुका खबर ना एज एन MP डॉक्युमेंटेशन जाता म्हण डेल्लीसानू तो बंगलो येवन वयर सोंपत्यातून देखून तूं आम झगड रस्त्याचेर येयले त्या तोंडाक तूं ट्वीट कोता एक दीस तुवें त्या प्रोटेस्ट सायटीचेर तुवें विजीट केलें ना I don't know why you are doing all this. How to give fine quota if you can show me documentation instead of doing tweets that before this MOPA being commissioned, show me a documentation that the double airport will continue for civilian mood. आमगे अमेरिका रावताय ते भुरगे गोंयकार लंडनकार जावं UK जावं गल्फाक हे सगळे आउट ऑफ इंडिया आहाय ते भुरग्यांनी कितकोन ते ट्रॅव्हलिंग तेंगे तिनसा येवपा फ्लायटा टायम जातलो दुबयसान अडेज वरान पावतले ते पूण मोपा आसा ते घराको पावत वेळार ते 4 वरां लागतली मरे कितें आय डोंट अंडरस्टँड वाय आर डुईंग ऑल दीस तुका सांगितला तुगे दोन्ही प्रॉब्लेम तीच पयलीं ते तूं मागीर डॉक्युमेंट दाखय वेर इन रिसंट टायम्स यू हॅव इन्सर्टेड दॅट क्लॉज ना जाय तूं तुका दोन्ही डॉक्युमेंट दाखयता ड्युरिंग युअर गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट अरे आता गव्हर्मेंट आता दुसरो आय डोंट नो वाय आर डुईंग ऑल दीस आनी तूं आतां म्हजे पॉपकॉर्न वयर स्वता तूं आमकां इलेक्शना बसपाक चोयता कितें रे ऑफकोर्स कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इज युअर प्रिरोगेटिव्ह गिविंग टिकेट टू यू ऑल्सो इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ युअर पार्टी बट ती टिकेट खातोरपाक काम आमकां आहा लोकां कडेन आमगे लोकांको आहा तुगे काम तुगे टिकेट घातोताय ना जाल्यार आमी तूं आमकां तो क्लॉज एड करून दी मोपा एअरपोर्ट कमिशन दायचे show us that the clause is inserted that double airport will continue for civilian mode at least for the domestic people internal Indian flights कितें तरी प्रोविजन कर आनी मागीर ट्वीट कर रे आय डोंट नो वॉट यू आर डुईंग मध्य तुगे गिरियो घात म्हूण सांगता त्यो खबरो तुगेल्यो एक MP तूं आउट ऑफ मोर देन 525 थिंगाय फटयता भुरग्यांक आनी आज तूं गोंयकारांक फटयता गोंयकार तूं इजी मेळ्ळे तुका न्हू भारतपणान हाय तूं कितें सांगत तितलें आयकतलें अशें आय डोंट नो साजिद बाब दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग वॉट यू आर डुईंग तूं दिशाभूल करता लोकांक आनी यू आर ट्रायंग टू शो दॅट यू आर स्टील वर्किंग फॉर द पीपल बट तुका केन्नाय ग्रावंडाचेर एक दीस चोयलो ना रे बाबा देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच Sorry, this I had to make the re-video because I could not show the document. So now I will be posting both the documents, including his tweet. And after 2010, ekoi document na during this central government that this double will continue. So that is very important. Dev Baren Karu, thank you very much.